काणकोणच्या चापोली धरणाचे सोबितीकरण करपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायल्या। ह्या धरणा लागसारचो वाठार सोबीत आशिल्ल्यान थळावे ह्या सुवातेर येतात, तशेंच पर्यटकय आकर्षित जातात। पूण ह्या धरणा लागसारच्या वाठाराचो दर्जो वाडयल्यार पर्यटक अदीक आकर्षित जातले, तशेंच रोजगारय मेळटलो अशें थळावे म्हणटात। रेगुलर अशें येता रे केन्ना केन्नाय बरी आहा, कूल आनी सायलंट सारकी। एटमॉस्फियर बरो आहा हिंगा हेजो, कित्याक हिंगा कांयच बोवाळ ना कांय ना, आनीक सारको सी एक लागीं आहा, दरी पळय आहा तो एकदम लागीं आहा। ट्युरिस्टांक बी चड एट्रॅक्शन जाता हिंगा। पूण हें कितें डेवलप जावपा दिसता तुमकां? ट्युरिजमान हिंगा कितें जाल्यार हें करचें अशें दिसता, कित्याक कोण जेन्ना पळय चड ट्युरिस्ट येवपाक लागतले तेन्ना हें आसतलें, कित्याक डेवलप जाल्यार चड बरें जाता आसलें। ट्युरिस्टांक एट्रॅक्शन हें। तर हें जावन आसा चापोलेचें धरण, आनी हो जागो आमी सगळो पळयता आतां। हांगा खुबशे लोक पासयेक टायम पास करपा खातीर येता, कित्याक हांगचें क्लायमेट बरें आसा, दोंगर हांगच्यान दिसता, व्यू बरो दिसता। हांगच्यान एक 2 किलोमिटराचेर पाळोळेचो दर्यो आसा, एक जागतीक नकाशाचेर आशिल्लो पाळोळेचो दर्यो। हे जर लोकांची स्थानीक लोकांची मागणी आसा की हांगा जर तर डेवलप करीत सरकारान, जाल्यार फॉरेनरय हांगा येवपाक शकता, हांगा कितें ब्युटिफिकेशन करचें, गार्डन करचें। त्या कारणान कितें सरकाराक रेवन्यू येवपाक शकता, त्या कारणान एम्प्लॉयमेंट क्रिएट जावपाक शकता, अशी लोकांनी मागणी आसा। कित्याक हांगा जें आसा नॅचरल ब्युटी ती आनी सादारण खंयच मेळपाना। स्टुडंट मिडिया खातीर हांव काणकोणच्यान भवेश बोरकर। उसगांव खांडेपार पुलार येरादारीची गजमुड्डी जाता। ह्या समस्येचो सुटावो करूंक सरकारान पुलाचेर सिग्नल बसयल्ले, पूण हे सिग्नल काम करनात। ताका लागून समस्येचो अजूनय सुटावो जावंक ना। तशेंच सुमार 50 वर्सां पयलीं बांदिल्ल्या ह्या पुलाची परिस्थिती वायट जाल्या। पुलाची तपासणी केला काय हो एक प्रस्न आसा। पळयात विवेक प्रभूचो खासा रिपोर्ट। फाटीं थंय PWDन सिग्नल पोस्ट इरेक्ट केल्ले आसा सद्या, आनी तांचे ते कितें इलेक्ट्रीक कनेक्शन दिवपाचें उरलां, आनी ट्रायल ते घेतले। तेन्ना ट्रायल घेवन मागीर कमेंट्स जातले। अजून काय केन्ना ट्रायल बी घेता अशें म्हाका कांय इन्फॉर्मेशन ना, पूण आमकां आतां AE आसा कॉन्टेक्ट जाल्लो की इलेक्ट्रीक कनेक्शन ताका मेळपा जाय, आनी मागीर ते कमेंट्स करतले जावं आनी ट्रायल घेतले म्हणून। सिग्नल घाल तेन्ना आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें आसा। जॉयंट इन्स्पेक्शन करून जे बरोबर PWD ऑथॉरिटीज आशिल्ले तांकांय आमी सजेस्ट केलां की सद्या तो आतां फॉर एग्जाम्पल फोंडेच्यान खांडेपार वतना उजव्यान एक हें आसा, कच्चा रोड आसा, तो सोलिंग बी करचो, आनी पॉसिबल आसल्यार वायडनींग करचें दोनी सायडी, खांडेपार सायड आनी फ्रॉम उसगांव सायड अप टू तो वर्कशॉप आसा चौगुले काय कितें थंय पर्यंत आयदर सायड जशी पॉसिबल आसल्यार वायडनींग करचें। आनी ताजेर एक पायपलायन आसा, जाता जाल्यार ती सजेस्ट केल्या काडची म्हणून, कित्याक ट्रॅफिकाक बऱ्याक पडटलें, नाल्यार एक व्हडले गाडी आयली जाल्यार मातशी ब्लॉक जाता। तो ब्रीज कितलो इम्पॉर्टंट दिसता तुमकां? ब्रीज खांडेपार ब्रीज इम्पॉर्टंट सगळ्यांक कनेक्ट जावपाक, नॉर्थ सावथ हेवी व्हेकल्सांक तांकां कनेक्ट जावपाक इम्पॉर्टंटूच ब्रीज। आंतरविभागीय राष्ट्रीय सर्ती खातीर गोंयचो पंगड बिरेस्तारा भायर सरतलो। गोंयाक पदकां मेळोवपाची बरी संद आसा, पूण एथलीट्सांनी कठीण परिश्रम घेवपाची गरज आसा। डेझरे परेरा, तन्वी वरगांवकार आनी काजल वेर्णेकार हे तिगूय गोंया खातीर पदकां हाडपाची शक्यताय आसा। गोंयांत मूळ सुविधांची कमी आसूनय ह्या एथलीट्सांनी खूब मेहनत केल्या। काजल जॅव्हलिन थ्रो खातीर तण वाडिल्ल्या आनी शॉर्टपुटा खातीर उदकान भरिल्ल्या मैदानार प्रशिक्षण घेता। Actually in Goa, for me I'm a thrower, so it doesn't matter for me. The sectors or everywhere are same. It was okay. The actually west zone is okay. Now inter zone will be little tougher for me, but I'll still try to win medal there. I practice in Marga, so over there there's full grass. For javelin you need to run, all thorns are poking everything. Shot put sector, there's all water flooded there. So I just managed, and yeah, the competition level was good. There were competitors. Yeah. So the facilities where you practice in Margaon are not the best? No, nothing was there. Yeah, for me, like when I see them, they are so big, and I feel nervous sometimes. But still, I'll try to win gold there, and I want to cross 10, more than 10. That's all. That's your target. Yeah. What about you? Mine, I just want to cross 530, and I want to give 13 there. That's all, and 9
meters to cross of shot put. And tell me your goals. My goal for interzonal is gold. Yeah, for both the events. I've worked really hard and I'm confident enough. I will win a gold this time. Okay. We've seen you some time back. You were playing football for Xavier's. You won a gold there. Do you play a lot of sports and post college? Are you going to pursue sports, or you're going to take up a job and forget sports? No, I'm an all-rounder. I play for my college. I play all the games, but main I play athletics, and I'm into athletics. My aim, maybe I want to play for India, and then maybe a job. No, I'll continue. After job also I'll continue. Sometimes I'll come on the ground and I'll do practice. Even I'll be continuing. Now after interzonal, I'll be looking forward for Lusophone games. And if maybe after that, I don't know. What about national games? Maybe the international. Yeah, sure. If I win for national games, international is sure. Yeah, I would like to thank SAG, the association, all my managers, coaches, especially my coach, Audish Kumar. And of course my parents for dropping me every day in the morning. I want to thank SAG and association, my parents and my coach Vrunda Vinekar. I would like to thank my mother first, because she always had an aim that I will win a gold. Thank my coach Sashi Kumar, who's in MAPSA. He works a lot for me. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.